2022 वर्सा गोंयांत आयिल्ल्या देश विदेशांतल्या लाखांनी पर्यटकांनी गोंयाक भेट दिली। पुराय गोंयची दर्यादेग पर्यटकांनी भरिल्ली आनी हाचेर नदर दवरपाक दृश्टी लायफ गार्ड्स दोळ्यांत तेल घालून वावुरले। 2022 लायफ गार्डांनी 456 जाणांचो जीव वाटयलो, पूण दुर्दैवान 4 जाणांक आपलो जीव वगडावचो पडलो। 2008 ह्या वर्सा सावन फाटल्या 14 वर्सांत दृश्टीन 6,000 वयर लोकांचो जीव वाटयल्लो आसा। दृष्टी मरीन हे जिवीत वाचोवपी आनी सोडणूक संघटना फाटल्यान कितल्याशाच वर्सां सावन गोंयच्या दर्यादेगेंचेर बचाव कार्य करीत आसा। गोंयांत येवपी पर्यटक दर्यांत न्हावपा खातीर वतात, पूण तांकां पेंवपाक येना, ताका लागून पर्यटकांचो जीव धोक्यांत येता। अशा पर्यटकांक वाटावपाचें काम दृश्टीचे कार्यकर्ते करतात। दृश्टीच्या कार्यकर्त्यांनी 2022 वर्सा जानेवारी ते डिसेंबर मेरेन 456 जाणांचो जीव वाटायलो। तातूंत 26 ते 35 वर्सांच्या पिरायेचे 153 लोकांचो आस्पाव आसा। कलंगूट सयत बागा 109, आरंबल 45, कांदोळी 33, मोर्जे 30 आनी वागातोर 27 अशे बचाव कार्य दृश्टीच्या कार्यकर्त्यांनी केल्यात। जाल्यार आशवे, मिरामार आनी सिकेरी 12 प्रकरणां नोंद जाल्यात। दक्षिण गोंया भितर पाळवळे 30 जाल्यार कोलवा 21 प्रकरणांची नोंद जाल्या। शेणिल्ल्या भुरग्यांच्या प्रकरणां भितर कलंगुटे 45 जाल्यार बागा 35 आनी कोलवा दर्यादेगेंचेर 11 केशी नोंद जाल्यात। तशेंच 2021 वर्सा जीव वाटावप्या लोकां मदीं 585 भारतीय आनी 45 विदेशी नागरीक आशिल्ले। अशा तरेन दृश्टीन वट्ट 456 बुडपी पर्यटकांक हे वर्सा वाटायले। ते खातीर दृश्टीच्या ह्या कार्यकर्त्यांची सरकारान तोखणाय केल्या। उपेन नायका सयत ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।